पण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट. हांवें एक्चुअली आमदारान म्हाका हो इश्यू 2-4 दीस पयलीं कंटिन्युअसली तोय सांगतालो. हांव म्हज्या बरोबर आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाबा एलेक्स, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस, डेप्युटी कलेक्टर, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी, आमचे सरपंच, हे सगळे जाण मेळून इन्स्पेक्शना खातीर हांगासर आयला. जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्धतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले, 3 जाण कितें तरी, बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्धतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खूबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही, ते 15 दिसांनी हांव म्हजे डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर, ही इज एपिडेमियोलॉजिस्ट. ही वील गायडलायन वन SOP कोणी वचप काय ना, कशें वचप, तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर, किट्स दवरपा खातीर कितें हे ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस. आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले. आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां, कितें तरी कितलेशेच दीस जाले, 8-9 वर्सां, तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप, म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी, ही बोट ओनरांची जबाबदारी. हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक करून टॉयलेट सेन्सराचेर हातीचेर कितें टॉयलेट हांवें ऑलरेडी सांगलें, तर जाता तितके बेगीन बदलून डायरेक्टली नॉर्मल टॉयलेट केल्या पुरो. लोकांक हांगा सेन्सराचेर वचपाचें कोण ना. तेंच्या लेबराक मेळटा काय ना तें तुमी दोगांयनी ठरोवपा जाय. 5-5 लाख रुपया तेच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 डेज. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपा जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय, जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदीन 8 डेज जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी SOPs आनी सगळो रिपोर्ट सगळो रेडी करा आनी अकॉर्डिंग टू दॅट विल सी. आनी कोणाक कितें सजेशन डॅमेज जाता सर? कितें म्हणजे लाकडाच्या बद्दल सेपरेट डॉक्टर दिवपाचो सर. ते मॅनेजमेंट पळय आमची कमिटी आहा न्ही, तितून आमी सगळे एलोकेट केले. ओनली दॅट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड. आमी प्रत्येक वर्सा सर ते एलोकेट करून दिता. 1 मनीस 2 उपयोग ना. तुजे 2-4 मनीस दवर. खबर आसा ही इज इन्वॉल्व. 1-2 मनीस दवर. तुजी हांगासली बी तुका ऑपरेटिंग प्रोसिजर तुकाय ठरोवचो पडटलो. कितें कितें जाय तो एक जाचो ठरय. ओके. हॉस्पिटल आसा ते आमकां हांगा बरी जावपा जाय आसलें म्हणून बांदले, पूण आतां पळयत जाल्यार प्रत्येक लोकांक बांबोळ इम्प्रूव्ह जायत आसा. म्हाजे डायरेक्टरूय आयल्या. तूं फाटले आनी आतांचे कंपॅरिजन कर. आमी ऑलरेडी ते ICU स्टार्ट केलो, आमी ते सर्जरी स्टार्ट केल्या. बाकीचे उरलेले डिपार्टमेंट आमी सुरू करता.